स्पीकर सर उत्तर सभागृहाच्या पटलावर दिले. स्पीकर सर, माझा प्रश्न असलेला की डिपार्टमेंट has any plan for making necessary AC provision at the indoor hall at Manohar Parrikar Indoor Stadium at Naveli to give relief to the players from the heat during games? Speaker sir, आमच्या नावेली मतदारसंघात मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम एक सुंदर असं बांधलेकडे असा. हालींच 37 नॅशनल गेम्स खुबश्यो थंय जाल्यो आनी आमी पळयता की सदांच थंय तरेतरेच्यो गेमी बॅडमिंटन जावं अशे तरेतरेच्यो गेमी थंय जाता आनी थंय खूब लायट असल्या कारणान थंय इतली गरमी जाता की प्लेयरांक ते खेळपाक मेळना. ऑनरेबल मिनिस्टर गेमी खातीर खुबदां येयला आनी आमी पळयलां की जेन्ना नॅशनल गेमी जाल्यो तेन्ना भुरग्यांक इतले प्लेयरांक गरमी जाताली. लास्ट थंय कुलींग फॅन हाडून बसोवचें पडलें. थंय AC घालपाची खूब गरज आसा. इतलो सुंदर असो 43 करोड खर्च करून ग्रावंड बांदला, पूण थंय जी AC आहा ती AC जर जाली जाल्यार खुबशें थंय बरें जातलें. आनी मिनिस्टराक विचारलेलें की AC घालपाचो कितें तुमची तयारी आसा काय म्हणून. मिनिस्टरान तयारी ना अशें म्हटलां, पूण म्हाजी एक विनंती आहा की तुम्ही जर AC घातली जाल्यार खुबशे प्लेयर ते बरे खेळपाक शकता. दुसरें म्हटल्यार स्पीकर सर थंय कॅन्टीन ना. एक उदकाची बाटली सुद्दां घेतल्यार थंय लागीं थंय कांयच ना. थंय कॅन्टीन आसपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे थंय सेक्युरिटी गार्ड ग्रावंडाचेर ना, कारण त्या खातीर केन्ना केन्ना चोरी जावपाची शक्यता आसा. तर म्हजे कडेन म्हाजी मिनिस्टराक विनंती आहा की त्यांनी जाता तितले बेगीन हांगा AC घालपा खातीर प्रोविजन करचें आनी घालतलो म्हणून म्हाका एक उत्तर दिवचें. स्पीकर सर, आदरणीय आमदारान जो प्रश्न आणि मागणी केल्ली जी आसात त्या मागणी कडेन सुद्दां आमी त्या एंगलाच्यान आमी विचार करतात. कारण जे वेळाचेर 37 नॅशनल गेम्स त्या नावेलिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा भितर घडोवन हाडिल्ल्यो आशिल्ल्यो. ते वेळाचेर 3 स्पोर्ट्स थंय घेतिल्ले आशिल्ले. ते म्हळ्यारूच रोल बॉल, नेट बॉल आणि बास्केटबॉल. तो जेन्युइन जो विशय जो आसा तो बॅडमिंटनाचो तांणी उपस्थित जो केल्लो आसा ताजे खातीर टेम्परेचर जो जाय पडटा आमकां मेंटेन करचो पडटा तो 18 डिग्री टू ऑलमोस्ट 30 डिग्री सुमार आसचो पडटा. आनी जो एअर फ्लो जो आसा तो एअर फ्लो शूड नॉट बी मोर दॅन 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड असो आसचो पडटा. हो जो विशय जो आसा AC घातली बाकीचे कारण कित्याक सांग बॅडमिंटन एकूच स्पोर्ट्स त्या नावेली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर खेळनात स्पीकर सर. वेगळे वेगळे स्पोर्ट्स खेळटात. म्हणजे बॅडमिंटन खेळटात, हँडबॉल खेळटात, रोल बॉल, नेट बॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, जुडो असे वेगळे वेगळे तरेचे स्पोर्ट्स खेळपा खातीर ती फॅसिलिटी आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसात. आनी एकंदरीत जर आमकां कन्सल्टन्स जो आसा तांचे कडेन आमी कन्सल्ट करून बाबा सद्याच्या स्टेटान भितर त्याचो डेड लोड किंवा बाकीचे सगळे काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो घेवपाक शकता का ना घेवपाक शकता त्या संदर्भात आमी कन्सल्टन्सा कडेन कन्सल्ट करून ह्या संदर्भात पर्सनली मागीर आमी तुमकांय आफयतात मिटिंगेक. कारण आमकांय दिसता की आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें सगळे सायडीच्यान वेल एक्विप्ड आसचें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पावलां मारतात. पण डेफिनेटली जो प्रस्ताव तुवें जो मांडिल्लो आसा फक्त एकूच गोष्ट आसा. कारण आमी जितल्यो स्टेडियम जेन्ना ACन परिपक्व करता कारण मेंटेनन्स जो कॉस्ट जो आसा तो ह्यूज आसता. आनी प्रत्येक जो आमचो स्टेडियम जे असतात ते स्टेडियम आम्ही प्रॅक्टिस करतात. बाकी सगळे नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर वर्ल्ड चॅम्पियनशीप हे जातात. आणि हे एंगलाच्यान जर मुखार जर काही गोष्टी जर आमकां जर करच्यो जर पडले जाल्यार डेफिनेटली आमी जो डिमांड जो आसा तो आमी गृहीत धरतले. पण ताजे भितर पयलू कन्सल्टंटा कडेन आमी कन्सल्ट करून कारण जे वेळाचेर 43 करोड्साचे त्या वेळाचेर टेंडर काडिल्लें त्या वेळाचेर AC प्रोविजन तातूंत भितर कांय नाशिल्लें. आनी म्हणूनच तुका हांवें उत्तर दिल्लें आशिल्लें की नो plans are there for making the provision of AC. दुसरी गोष्ट स्टँड जे आसा स्पेक्टेटर स्टँड ताका ऑलरेडी HU ऑलरेडी आसा एअर हँडलिंग युनिट ऑलरेडी आसा म्हणजे फ्रेश एअर भितर येता तांचे खातीर कांय ना. फक्त FOP जो आसा द फील्ड ऑफ प्ले जी एरिया जी आसा त्या संदर्भात हो विषय खूप गंभीर आसा. कारण नॅशनल गेम्स जेन्ना आयोजन केल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर स्पीकर सर आमकांय थोडोसो डिफिकल्टी आयली. नंतर आमी टॉवर AC घालून हे सगळे काही गोष्टी आमी मॅनेज करून व्हेल्ले आसा. पण डेफिनेटली सगळो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा तो परिपक्व करपा खातीर हांवूय सकारात्मक
स्टार्टअप दृष्टिकोनांतल्यान विचार करतलो. दुसरी गोष्ट सेक्युरिटी संदर्भात तांणी जो प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा तोय सेक्युरिटी सुद्दां खूब म्हत्वाची आसा. हे आमी डिस्कशन केले नंतर आमी एक दीस आदरणीय आमदार आमी बसून उलोवया आनी त्या संदर्भात मुखार आमचे स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते डेव्हलप करपाचें आनी ते मेंटेन करपा खातीर आमी जबाबदारी घेतले हे म्हजें तुका एश्युरन्स जावन आसा. थंय कॅन्टीनाची गरज आसा कारण ते प्लेयर जेन्ना खेळटा तांकां उदकाची सुद्दां ते फॅसिलिटी ना थंय. ओके, कशी स्पेस कशी आसा स्पीकर सर त्या संदर्भात आमी एक इन्स्पेक्शन करून माझे ऑफिशियल्स आनी हांव इन्स्पेक्शन करून तुमकां कशें जाय तें कारण आमी बरी तरेची सर्वीस दिवपा खातीर आमचें खातें आज काम करीत आसात. लोकांक कितें जाय तें दिवपा खातीर आमचो प्रयत्न करतात. कारण गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्र्यान आमकां त्योच काही गोश्टी सांगिल्ल्यो आसात की ज्यो लोकांच्यो डिमांड जो आसा तो सप्लाय करपाचो आमचो विचार आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळे एक्सपर्ट्स तातूंत बसून ह्या सगळ्या काही गोश्टीची तोडगा करपा खातीर हांव एश्युरन्स आमदाराक दिता. श्री निलेश काब्राल. हो जो स्टेडियम बांदलेलो आसा नावेली मतदारसंघात तो आमी यूज करता मडगांव मतदारसंघात पूण क्वेश्चन मागला नावेली आमदार कॉन्स्टिट्युएन्सी नावेलीच्या फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्पीकर. नावेलीच्या प्रश्नासंदर्भात स्टिक राव म्हणटा. स्पीकर सर जो हो प्रश्न मांडला आमचो मनोहर पर्रीकर स्टेडियमाचो जो मडगांव मतदारसंघान आसा पूण नावेली मतदारसंघान आमदारान काडला दिगंबर तशें जाय तशें हांवें विचारलें. सो हो प्रश्न जो आसा स्पीकर सर तशें खूब वॉर्डर जे आसता ते आमकां नाका प्रश्नाचे विचारया स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टरान उत्तर दिलां. आमी थंय खुबदां वयता आमचे खुबशी गोश्टी जाता. हांव मंत्र्या कडेन मागता आतां ते व्हडले फॅन घातले पळय बांबोली स्टेडियमाक तितून भितर एसी आशिल्ले पूण गरम जाता ते फॅन जाता तेन्ना रिलीफ जाला. सो इन द मीन टायम जे एसी प्रकारान जे कितें करपाचें तें करूं पूण ते व्हडले फॅन मेळटा पळय ते तीन फॅन घातले जाल्यार एटलीस्ट टेम्पररी रिलीफ मेळटले. ते व्हडले पडना 1.5 लाख कितें पडटा ते थोडे घालून घेवचे ना. एआयच्यो वयरू आसता एआयच्यो काय ना तूं फॅन ओली रोटेट द विंड सो ते घालपाक शकता आनी मागीर तुजो कन्सल्टंटान अपॉयंट करून कित्याक प्रोविजन जे आसा म्हाका खबर आसा एसी केल्ले आसा पूण घालूं नाशिल्ले पूण बिल्ड करतना एसी प्रोविजन म्हणजे तसो न्ही हेजो न्ही एसी तुजे VRF मॉडल VHF मॉडल न्ही ताका तुवें सांगला प्रॅक्टिकल बसता पळय ते VHF घातला तो इशू ना पूण जे प्लेईंग फिल्डार जाता पळय ताका तो फॅन घालचो मागीर तुजे स्टडी करीत राव आनी घालता तेन्ना घालचें पूण एटलीस्ट ते रिलीफ मेळटलें टेम्पररी अशें रिक्वेस्ट करता. दुसरो गोश्ट जी आसा आमी पळयता की गव्हर्मेंट कॅन्टीन जे आसता तुमी भितर दिता आनी मागीर टेंडर काडटा आनी तो कॅन्टीन केन्ना गेम आसता तेन्नाच फायदो आसता गेम ना तेन्ना तो ऑपरेटक जायना. सो अशें डिझायन करपाक जाय. तुजो जागो खूब प्रायम रोडाचेर आसा तो लिंक रोडाचेर आसा ताका डिझायन करतना कंपाउंड वाले भितर घेवन ते वीथ कॅन्टीन वीथ पब्लीक आनी ते करचे अशें रिक्वेस्ट करता. नाल्यार ते मागीर भितर कॅन्टीन कोणाक दिल्यार ताका परवडना. तुमी भाड्या मागता कितले PWD दिता येदो व्हडलो रिपोर्ट 40,000 रुपया भाड्या ते अशें पडवचें ना. सो हेजे खातीर हो प्रोविजन एलॉंग वीथ गेटीच्या सायडीन जर केले सो इट कॅन बी यूज फॉर पब्लीक एंड एज वेल पीपल हू आर युजींग इनसायड अशें लक्ष घालचें स्पीकर सर. अशी घालतले काय कितें तुमी स्पीकर सर पहिलो जो विषय तुवें मांडिल्लो आसा की फॅन्स तुमी घालचे अशें म्हणून एज फार एज माय नॉलेज इज कन्सर्न कारण दी हायट जी आसा ती नावेली कारण आमचो जो बास्केटबॉला खातीर कोर्ट जावन आसात किंवा नेटबॉल हे सगळे काही गोष्टी बॉल वयर वता ते आमी पळयतात. पण जशें आमी हे जे तुवें जे सजेशन दिल्लें आसा ते आमी ऑलरेडी फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा ऑलरेडी फॅन घातिल्ले आसा बट दॅट इज ओन्ली मेंट फॉर आमचो बॅडमिंटन आनी TT तोच हें आसा. हांगा जो कितें विशय आसा पळय न्ही तो बास्केटबॉल आसा. बास्केटबॉलाचो बॉल वयर वता ते सगळे काही गोश्टी कितें चॅक करून ते पळयता हांव कितें करपाक मेळटा तें आनी डेफिनेटली द सजेशन इज गूड. डेफिनेटली वी कॅन थिंक ऑफ कारण बरे गोश्टी जर करतले जाल्यार डेफिनेटली आमकां हेजेर विचार करपाकूच जाय. कारण नावेली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा स्पीकर सर हो बरे तरेचो युटिलायजेशना भितर येता बरे तरेचो यूज जाता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची बेस्ट सर्वीस किंवा दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. इश्यू रेज केल्लो आसात स्पीकर सर तशें आमच्या मडगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान सुद्दां अशेंच तरेचे कॅन्टीन आसात थंय भायले सुद्दां जे लोक जे आसात तांकां अलावड कसो आसा आनी तें वेवस्थीत तांणी मांडिल्लें आसा. कारण आमी फक्त स्पोर्ट्सा खातीरूच जर तें कॅन्टीन जर आमी अवेलेबल केलें जाल्यार कोण तें कॅन्टीन चलोवपाक शकपाना. भायले सुद्दां जर कोण जर आसात पेडन्शियर आसतले किंवा बाकीचे लोक जे आसतले तांकां सुद्दां एक्सेस दिवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. पूण जागो आयडेंटिफाय केले नंतरूच हेजेर सगळ्यांक उत्तर दिवपाक शकतलो. पण म्हजो प्रयत्न आसा कारण एवरी फेसिलिटी वी हॅव टू गिव. कारण आमची जी एक वायड आमचे एक ड्रिम्स आसा एक प्लॅन्स आसा ते प्लॅन्स एक्झिक्यूट आनी सफल जावपा खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करणं तितलेंच गरजेचें आसा आनी जें कितें करपाक जाय त्यो काही गोष्टी पावल आमी उबारतले. स्पीकर सर गमत
हो कोर्ट पळय हा इंडोर हॉल आसा हो सद्या इज कन्सिडर्ड वन द बेस्ट हॉल इन द स्टेट. म्हणजे गेल्ल्या वर्सा थंय वेटरन्स बॅडमिंटन नॅशनल चॅम्पियनशीप जाली. म्हणजे एबाव 60 इयर्स, एबाव 50 इयर्स, एबाव 40 इयर्स जवळ जवळ 5000 पार्टिसिपंट्स थंय खेळ्ळे. आणि इट वॉज इन द मंथ ऑफ एप्रील मे. त्या टायमार खरीच थंय गरमी जाताली. तेय रिक्वेस्ट करताले सगळे की कित्याक तुमी एसी करना. पळय म्हापशां जो इंडोर हॉल आसा तो एसी आसा पूण अनफॉर्च्युनेटली ते कोर्ट्स कमी आशिल्ल्यान थंय तुका सगळें शिफ्ट करपाक मेळना तांकां. पूण म्हजें म्हणणें आसा की आतां जो ट्रेंड आसा नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां इंडोर हॉल खंय बांदता पळय इट इज ऑलवेज प्रोवायडेड वीथ एसी. आनी म्हज्या कोतान आतां मिनिस्टरान सांगलें पळय बाकीच्यो गेमी थंय खेळटा. टेबल टेनीस आसा, बास्केटबॉल आसा, गेम ना हँडबॉल आसा. तो स्टेडियम प्रॅक्टिकली कोर्ट बिजी उरता सारको. हांव थंय सकाळ फुडें स्पिकर सर हांव वॉकिंगाक वता सवरांचे. वॉकिंगाक थंय सकाळ फुडें बॅडमिंटन खेळपाक येता. थंय कोचिंगाचें काम चालू आसता. थंय हँडबॉल खेळपाक येता. भुरग्यांचो मुवमेंट कंटिन्युअस आसता. सांजचेय थंय ग्रूप खेळपाक वता बॅडमिंटन आनी वेगळे वेगळे खेळ थंय आज खेळटात. सो म्हज्या कोतान मिनिस्टरान प्रोविजन करचें. चीफ मिनिस्टरान कितें जाय जाल्यार तांकां फायनान्शियल सपोर्ट दिवचो. नाल्यार प्रत्येक खेपे फाल्यां इंटरनॅशनल समज बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप कितें केली थंय वेटरन्साची ते जाणट्या मनशांक सामके त्रास जाता गरमे. आनी ते म्हणटा अरे इधर क्या है तुम्हारा इतना अच्छा बनाया है एसी नहीं है. सो ताजेर मातशें सिरियसली मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टर कडेन डिस्कस करून करचें. सेकंड एकच इशू सजेस्ट करता कॅन्टिनाचें. कॅन्टीन थंय पयलीं म्हणजे गजाल हांव पयलीं चीफ मिनिस्टराक सांगिल्लें मडगांव फातोर्डा स्टेडियमाचेर पळय जें कॅन्टीन आहा तें सकाळ फुडें 6 वरांचेर ओपन जावपाक जाय. जाल्यार ताका गिरायक जातलें. थंय 500 लोक येतात वॉकिंगाक. ते वता आसतना प्रत्येक जाण भाजी खाता, भाजी घेवन वता घरा. पयलींचें कॅन्टीन एकदम बरें चलिल्लें. आतां ते कोण कॅन्टीन आहा ते 9 9:30 ओपन करता. तर गिरायक कशें जातलें. सो इट हॅज टू बी स्टार्टींग फ्रॉम 6 o'clock. कारण सकाळचो गर्दी आसता भुरग्यांची जाणटेल्यांची सगळ्यांची. आनी मागीर सांजची मदल्या टायमाचेर गॅप आसता. सो कॅन्टीन कोण करता तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक तुमी जर कोणाकीय समज दितात जाल्यार कंडिशन पयलें घाला की शूड स्टार्ट इट एट 6 o'clock. इतलें मातशें लक्षांत दवर. स्पीकर सर म्हाका दिसता पयले 2 प्रश्न आदरणीय आमदारान जे उपस्थित केल्ले आसात ताजे उत्तर हांवें ऑलरेडी दोनी माननीय सदस्यांक दिल्ले आसात. उरलो प्रश्न उपस्थित केला तो मडगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या कॅन्टिनाचो. हांव इंटिमेट करता जे कॅन्टीन आज जो कोण चलयता ते 6 म्हळ्यार ओपन करपाचो हें सांगता. तुम्ही पळयतात GNH.